It is a very sweet victory जे आम्ही म्हणटा. In fact, I call it sweeter than my own assembly election. I did not expect there to be a contest first of all. पण जे माझे विरोधक हांगा आसा तेणी जे तरेन चाल चलयली माझ्या इलेक्शनाकूय बीन एसेंब्लीनी तांकां सपनां पळोवपाक लागले आपण जिखतले म्हणून. पूण तांकां खबर ना की माझे आसा ते हे लोकां मदें खांबे कशे ते कितले हालले ते हालना. एक उदाहरण चिखलेचे आमचे बाब कमला प्रसाद यादव आसा, काम केल्लें आसा. तेजे वांगडी सगळे कलीग आहा तेणी काम केल्लें आसा. चिखलेचे डेप्युटी सरपंच लोकांचे काम केल्लें आसा. माझ्या ऑफिसांतसून लोकांची सेवा करतात. लोकांनी रोखडें तांकां म्हणजे कॉल दिलो कित्याक दिवपाना, कित्याक आमी सगळे जाण हांगा आसा ते काम करीत आयिल्ले आसा. बोगमालो संकल्प आमचे महाले लास्ट टायम ते डेप्युटी सरपंच आशिल्ले, काम केल्लें आसा न्ही लोकां मदें. मागीर डेप्युटी सरपंच ते लास्ट टायम सरपंच आशिल्ले. कोण नॉर्मली सरपंच जाता डेप्युटी जाता म्हूण ना, पण तेणें म्हणलें आपण डेप्युटी जावपाक रेडी आहा. म्हणजे सगळे आमचे मदें इतले बरें कॉम्बिनेशन आसा. हेतू एकूच लोकांची सेवा करपाची. आनी जे थोडे आमचे पंचायतीनूय आनी आख्या गोंयांनी थोडे चलताले, आमी हे फाटी एक डिसिजन घेयल्लें आसा ठामपणे. म्हाका तेणी दोगांयनी सांगला, सरपंचांनी डेप्युटी सरपंचांनी मेंबरांनी, एक क्लीन फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एट ग्रासरूट लेवल आमी दितले म्हणून. म्हाका खरें मनान बरें दिसलें. आमी सारकें क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दितले म्हणून. म्हाकाय तेंच तेणी सगल्यांनी केल्लें जाय. आनी म्हाका दिसता हांगा सगळे जाण आहात ते पंच नामनेचे आसा, म्हणजे तेणी कितें ना कितें सोशल सर्वीस तेणी केल्ली आसा. तशें आमचे यंगस्ट पंच आसा ऐश्वर्या तोरान, ओनली एट 22 years. जस्ट लायक अर्लियर लास्ट इलेक्शन आय रिमेंबर 22 years आमचो संकल्प आसलो, तो आज सरपंच जावपाक पावलो. सो आय ऑलवेज लायक टू पुश द यूथ फॉरवर्ड. इवन ऐश्वर्या कोरगांवकर इज अ यूथ. आमी आमचे मते जायंट किलर आमचे हेका कोण ते पूनम च्यारी, कित्याक इतले स्ट्रॉंग कॉन्टेस्ट जाले. कित्याक जालें? कित्याक पीपल थॉट दे कॅन वीन, दे कूड नॉट वीन. आनी जे असेंब्ली इलेक्शना इंटेन्सिटीन हांवें कॅम्पेन केलें तितलें हांवें करूं ना. एक्सेप्ट मे बी 2 wards हांवें कॉन्सन्ट्रेटेड लिटल बीट, or 3 wards टू द मॅक्सिमम. बाकीचे इल्ले येता एडवायस दिले केले. बट पीपल शोड दे आर विथ अस. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. लेवल एक्सपेक्टेशन आमी वी वील डिलिव्हर. And I think I have a word from my sarpanches, deputy sarpanches, all the panches. Remember, we lost very narrowly, hardly less than 10,000 votes. South Goa seat gale. You will see we winning both the seats very handsomely in this particular election. For certain lapses on our own part last time, we lost South Goa seat by very small margin. I call it very small margin. A party we will win with a thumping majority. See, basically, people also realize it is the track record. Kon kaam karta, who delivers, who gives scheme, who can provide you funds. It's only BJP ni. And Bab Narendra Modi je kaam karta, te konus nakarpa शकना. म्हणून तेका आख्खे वर्ल्डा मानता. आनी आमी गोंयकार कित्याक मानपाना तें दाखयलें आसा, सिद्ध जाल्लें आसा.